नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज 13 एप्रील. देशवासी आयज जालियनवाला बाग नरसंहाराची याद काडटात आनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स संकेतथळाचेर विचार उक्तायतना सांगले की आमी जालियनवाला बागांतल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतात. फुडाराक येवपी नव्यो पिढी तांच्या व्हड साहसाक याद करतली. आमच्या देशाचो हो दीस हो एक काळो अध्याय आसा. ह्या हुतात्म्याचे बलिदान भारतीय स्वतंत्र संग्रामात मोठे मोलाचे आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी जालियनवाला बाग हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. आपल्या एक्स संकेतथळाचेर विचार उक्तायतना तांणी सांगले की 13 एप्रील 1919 ह्या दिसाक भारतीय सदांच याद दवरतले. तांकां आर्गां ओंपपाक भारतवासियांबरोबर आपुणूय वांटेकार जाता. भारत हुतात्म्यांच्या शौर्याचो ऋणी आसतलो. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या यशोभूमीत वायब्रंट बिल्कॉन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. सामुग्रीच्या प्रदर्शनाची ही कार्यावळ आसा. देशांत असले तरेचें आयोजन पयलेच फावट जाता. 4 दीस चलपी ह्या प्रदर्शनात 5 देशांतले लागीं 500 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. ह्या वेळार उलयतना मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की भारत फुडाराक सुपर पावर जावपाचे दिकेन पावलां मारता. हातूंत निर्माण उद्देग मुखेल आसतलो. भारताची साधन सामुग्री संवसारांतली सर्वोत्कृष्ट सामुग्री जावची म्हूण देशांत प्रयत्न चल्ल्यात. 2046 मेरेन विकसीत भारत दरेक देशवासियांचें सपन आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. To make sure that every family in the country has a good quality home of their own. Bharat today has become the epicenter of global capability centers, more than 1,700 of them working in different parts of the country. Bharat today, under Make in India, is rapidly expanding its manufacturing ecosystem, particularly in sectors related to the construction industry. Bharat today is at the forefront of the digital revolution, with 5G rollout in Bharat across the length and breadth of the country faster than any other part of the world. बिहाराची राजधानी पटनात आयज जय भीम पदयात्रेचे आयोजन जालें. गादी मैदानावयल्यान सुरू जाल्ली ही पदयात्रा उच्च न्यायालया कडेन सोंपली. पदयात्रेचे फुडारपण केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हजारांनी लोकांनी वांटो घेतलो. स्वतंत्रतायेची 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना देशाक विकसीत भारत करपाक तरणाट्यांचो मोठो अशें केंद्रीय मंत्री मांडविया हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जब देश आजादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, यानी कि जब देश आजादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है. केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 134व्या जयंती निमतान खेळ आणि युवा प्राधिकरणान ह्या पदयात्रेचे आयोजन केल्लें. मैदानावयल्यान सुरू जाल्ली ही पदयात्रा आंबेडकर उद्याना कडेन विसर्जीत जाली. हातूंत लागीं 700 तरणाटे, NSS भुरगे, NCC भुरगे आनी हेरांनी वांटो घेतलो. खेळा संचालक अरविंद कुटकर, नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या मांडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजी आणि स्वप्न आमच्या समोर दवरलेलं आसा. गेली 75 वर्सां आमी अविकसीत उरले, अजून आमी विकसीत जावनात. पण जे काही घटना आमकां दिली त्या घटने प्रमाणे आनीक असो बरो फुडें गेल्लो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आज आमच्या समोर आव्हानां सोंपता आशिल्ली, परंतु अजुनूय आव्हानां आसात. म्हणून एक स्वप्न जें आसा की आमी बेगिनात बेगीन विकसीत जावंक जाय, हें बाबासाहेबांचें स्वप्न आशिल्लें. तें स्वप्न पुरे करपाक म्हाका दिसता तांचो आदर्शाची
त्या भितरली घटनेतली जी काही तळमळ आमी जर पळयली आनी ती तळमळ इतलीच आशिल्ली की हो देश मोठो जावं, आमी आसतले येतले वतले सगळे जातले, परंतु हो देश अजरामर व्हरूंक जाय, मोठो जावंक जायो, परत एकदां खंय तरी देशाच्या एक नंबराचेर आसूं ही जी तांची भावना आनी तांचे जे कितें स्वप्न आशिल्लें तें पुरें करपाक हातभार लावंक जाय. ह्या देशांत सगळें काही सुरळीत चलोवंक जाय आनी तें आमी सगळें करूं शकता. आमी आपापल्या माध्यमांतून आमी जर सगळ्यांक दिलें, आमी देशा खातीर थोडेशे वावरले, समाजा खातीर थोडेशे वावरले, जाल्यार निश्चितपणे 2047 आमी निश्चितपणे विकसीत जावंक शकता, जगांत ते एक नंबर शक्ती जावंक शकता हो एक विश्वास घेवन आनी ताचोच भाग म्हणून ही रॅली आज आयोजीत केल्या. भारतीय जनता पक्षाचो स्थापणूक दीस सांखळेच्या सुर्ला वाठारांत मनयलो. ह्या वेळार तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या कार्यावळी अंतर्गत गांव चलो अभियानात वांटेकार जाले. ह्या कार्यावळींत विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधतना मुखेलमंत्र्यांनी केंद्रीय येवजण्या केले. आत्मनिर्भर भारत आनी हेर कल्याणकारी कार्यावळ पुराय यशस्वी जाल्या. आज भारताकडेन वाटचाल चल्ल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. देश स्वतंत्र जालो, आमचे गोंय राज्य स्वतंत्र जालें 1961 आनी ताच्या खातीर आतां आमी विकसीत भारत 2047 देशाचे प्रधानमंत्री कोण? देशाचो प्रधानमंत्री कोण? नरेंद्र मोदी आनी मुख्यमंत्री कोण? नाव सांग मरे. मुख्यमंत्री कोण? असा बघा. आमी विकसीत भारत, विकसीत गोवा म्हणजे 2047 हे करपा खातीर आमी सगळे जाण काम करता. आनी विकसीत भारत जेन्ना फुडल्या 25 वर्सां जातली तेन्ना तुमी सगळे जाण दोतोर, इंजिनियर, टिचर, पुलीस, ओके, अशें तुमी सगळे जाण आसतले. ते करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम सुद्दां चालू आसा आनी तेच लोकांक समजचें म्हणून आमी सगळ्या जाणांक भेटी दिवची आसा. जनतेची सेवा करतना प्रामाणीक आसप गरजेचें आसून सरकारान वीज मळाचेर पोन्नी उपकरणां बदलून आधुनीक सोयी सुरू केल्यात. राज्यांत वीज निर्मिती जायना तरी दर कमी आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2030 मेरेन देशांत 500 गिगावॅट वीज निर्मिती जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. थिवी ते दिवचल भुयारी वीज वाहिनी आरंभ करतना ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट, विजय नाटेकर, शैलेश बुरये, वल्लभ सामंत, वल्लभ साळकर आनी हेर मानेस्त आमी जी वीज निर्मिती करता ती 72% ही कोळशा पासून तयार जाता. म्हणजे कोळशांतल्यान जी वीज निर्मिती जाता ती 72%. उरिल्ली जी 28% जी आसा ती ग्रीन एनर्जी म्हणजे हायड्रो, रूफटॉप किंवा इतर क्षेत्रांतली. हे आमी लक्षात दवरपाक जाय. आनी आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टर एक विजन दवरला. कारण हे विजन कितें की 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट वीज भारतांत निर्माण करतले. गोंयांत म्हणून हें आतां गोंयांत जावंक शकना, भारतांत निर्माण करतले. आणि ही जी वीज निर्मिती कोळशापासून जे पोल्युशन जाता ते आमी कमी करतले. हे विजन माननीय पंतप्रधानान दवरला. आयज 13 एप्रील गोंयांत पाम संडे व्हडा उमेदीन मनयलो. जेजू क्रिस्त जेरुसलेमाक पाविल्ल्याच्या आनंदात हो पाम संडे मनयतात. पाम संडे खोशयेचें प्रतीक आसा. ह्या संदर्भात वॉल्टर डिसा हांणी अदीक म्हायती दिली. This Sunday is known as Palm Sunday, Sunday whereby we celebrate the solemn entry, joyful entry of Jesus into Jerusalem. People holding palms leaves in their hands shout to Jesus, Hosanna, Hosanna. This slogan is slogan of joy. They are welcoming Jesus. And the priest this morning
blessed the palms, handed over to the people faithful gathered there, and they also sang Hosanna, Hosanna to welcome Jesus. And as the priest enters the church, he enters now not for just joyful celebration, but he enters to embrace the cross. He is now walking up to Calvary, where he would be crucified, he would die, he would breathe out his last. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.